भाजपान प्रवेश करतलो काय कितें अशें विचारल्यार आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पत्रकारांचेर बरोच तापलो। सगळ्यांक स्पश्टीकरण दिवंक आमी बेकार नात, तुम्ही जाय ते छापात, दिगंबर मिडियाच्या खुस्तार वेंचणूक जिखना अशें म्हणत दिगंबरान आपूण भाजपान वचपाची बातमी फट थारायली। दिगंबर बेजारला ताका इतलो राग कित्याक हाचे विशीं गोंयभर चर्चा आसा। तांकां विचार, म्हाका आनी परतें विचार नाका। तांकां विचार कोण आशिल्ले हांगा सकाळीं कोण कोण आशिल्ले तांकां हांवें कितें सांगपाचें तें सांगलां। हांव परतो परतो सारंगा सारको इतलो बारीक लिडर न्ही, हांव सादारण बरो लिडर। नाही एक तुम्ही फायनल मातशी जर आमकां सांगलें की आमी काय ताजेर काय बरोवं ना, पण नॅशनल मिडिया इतलो हायप करता तेन्ना कांयच उलयना, तुमकां जाय तें छापा। नॅशनल मिडियान इश्यू केला। नॅशनल मिडियाक सांगलें म्हाका इंडिया टुडेच्या तांच्या चिफान म्हाका फोन मेळ्ळो रातचो, आय एम व्हेरी सॉरी म्हणून, ही एपोलॉजायज टू मी सेइंग दॅट वी शूड हॅव क्रॉस चेक विथ यू। हांवें ताका विचारलें यू डोंट हॅव दिगंबर कामत नंबर। म्हाका राजदीप सरदेसायान फोन केलो, म्हाका श्रीनिवासान फोन केलो एनडीटीव्हीच्या, इज देर एनी ट्रूथ इन दॅट काय म्हणून। तुम्ही कितें आपलें हायप क्रिएट करपाक कित्याक कितें छापता? आमी बरयलें ना, नवीन टायम्स बरयलें ना घालपा आमी बेकार पडल्या परते परते क्लॅरिफाय करपा। दिगंबर कामत मिडियाचेर जिखून येना इलेक्शन, लक्षांत दवर।